गोंयांत सगळ्यांत चड कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्पोरेशनाची धारगळ पेडण्याची 3,82,000 चौखण मीटर जमीन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन वाठार म्हूण गोंय सरकारान अधिसूचीत केल्या। डेल्टा कॉर्पोरेशन ह्या जाग्यार इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट घालपाचें आसा। अधिसुचोवणेंत म्हणला ते प्रमाण ह्या सुवातेर हॉटेलां, सिनेमाघरां, कन्व्हेन्शन सेंटर, वॉटर पार्क आनी कसिनो आसतले म्हूण कळटा। मोपा डेस्टिनेशन एअरपोर्ट करपाचे दिशेन पावल। गोंय राज्य पर्यावरण इम्पॅक्ट असेसमेंट प्राधिकरणान 96व्या बसकेत डेल्टिनाचो अर्ज चर्चेक घेतलो। प्राधिकरणान डेल्टिना कडच्यान एकूण 14 मुद्द्यांचेर पर्यावरण इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मागला। तांणी सांगिल्ल्यो कांय गजाली अश्यो: प्रकल्पाची गरज आनी लाव, प्रत्येक बिल्डिंगेची बिल्डअप एरिया आनी प्रकल्पाचेर जावपी भांडवली खर्च आनी परत येवपी खर्चाचेर म्हायती दिवची। प्रकल्पाचे सुवातेवेल्यान भोंवतणचे 10 किलोमीटर वाठारांत जमनीचे वापराचो तपशील तपासप। पर्यावरणीय संवेदनशील सुवातींचो तपशील, जमीन संपादनाची स्थिती, लोकांचे पुनर्वसन आनी ह्या सगळ्या कामांची सध्याची स्थिती, प्रकल्पाक लागून अदमास केल्लो वाडीव भार आनी मूळ पर्यावरणीय दर्जो तपासप। प्रत्येक कार्यावळींतल्यान संभाव्य कार्बन फूटप्रिंट आनी प्रस्तावित उपाय येवजणेचो आस्पाव पर्यावरण वेवस्थापन येवजणेचो भाग आसपाक जाय। प्रकल्पा खातीर कितली झाडां मारची पडटली, सध्याचो जमनीचो वापर आनी शेती, रानां अशा खंयच्याय रुपांतरणा खातीर गरजेची परवानगी सादर करप। उदकाचे स्रोता विशीं तपशील, उदकाची गरज, पावसाच्या उदकाचे हार्वेस्टिंग, प्रक्रिया केल्ल्या उदकाचो वापर आनी उदकाचे समतोला विशीं आराखडो तयार करप। हेच बरोबर वेस्ट मॅनेजमेंट, वीज आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचो प्लानूय मागला। कोयर कितलो तयार जातलो आनी ताचो विलो कसो लायतलो तें सांगचें। प्रकल्पा खातीर वीज उपलब्ध आसा म्हूण फावो तें प्रमाणपत्र। फॉसील एनर्जीचो वापर उणो करपाक सोलर वीज आनी पर्यायी उर्जेचो स्त्रोत अभ्यासप। सध्या आनी प्रोजेक्टेड प्रवासी आनी म्हाल येरादारीचो सविस्तर अभ्यास करचो। सैमीक आनी मानव निर्मित अरिश्टा वेळार आपतकालीन इव्हॅक्युएशन आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो प्लान। प्रकल्पा आड खंयच्याय कोर्टात केशी पेंडींग आसल्यार तांच्या निर्देश निवाड्यांची म्हायती दिवची। सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार डेल्टिनान प्रकल्पाचे सुवातेर आशिल्ले उदकाचे स्रोत फेन्सिंग करून मूळ सैमीक स्थितीत दवरचे म्हूण सांगलां। हे सगळे मुद्दे मतींत धरून कंपनीन पर्यावरण इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।